पळयता ह्यो रस्तो जो आहा निलाग्रीस इगर्जे कडल्यान आमच्या म्हापसा टॅक्सी स्टँड जायतो वेळ भरपूर लोकांनी हांगा त्रास काडलेलो आसा. रस्त्याची परिस्थिती भरपूर पिड्याराचे वयर हांव उतर सांगूंक शकना इतले वायट परिस्थिती आसली. बट आयज आमी हें काम चालू करता. 1,12,00,000 काम जावन आसा ऑल द वे टू म्हापसा टॅक्सी स्टँड. आमच्या कोमनीदाद घर आहा थंय मेरेन हे डबल लेयर येतले. तेजे नंतर मिलिंग जातलें. मिलिंग जावन लेयर आदले लेयर काडून न्यू लेयर घालतले. बरें मोठें काम जावन आसा टू एन्श्योर दॅट वी मेंटेन द ओरिजिनल हायट ऑफ द रोड एंड टू एन्श्योर दॅट अ गुड क्वॉलिटी जॉब इज डन टू ऑल्सो टू एन्श्योर दॅट सकयले जे लेयर आसा अननेसेसरी जे लेयर आसा ते आमी काडून घेतले. So this entire work is contracted to Samuel Montero, who is one of the biggest contractors in the state of Goa, and we are expecting this work to complete in the next 3 to 4 days. But on priority, they have made sure that they start this work today itself. ते सांगताले आनी 2 दिसान करतले म्हण. I said nothing doing at all costs. I want this road done in the first week of December, and here we are. I am happy to announce, and I would like to thank प्रत्येक म्हापशेकारांक तशेंच प्रत्येक बस्तोडकार, मयडेकार, हल्दोणकार जेंच्यांनी त्रास काडलेले आसा, पासियेंस काडलेले आसा टू आयज आमी मिलाग्रीस चर्ची फाटल्यान आयज इनॉग्रल केल्लें आसा हॉट मिक्सिंगाचें. ड्यू टू अंडरग्रावंड केबलींग हांगासर प्रत्येक लोकांनी तशेंच म्हापशेकारांनी तशेंच तर नियरबाय विलेजीचे हांगासर लोक पास जाता तेंच्यांनी हांगासर भरपूर त्रास सहन केल्ले. जो रोड सारकोच इन बॅड कंडिशनान आसलो आनी हांगासरले भरपूर लोकांनी सुद्दां ऑल रोड आसा तो भरपूर हायलायट केल्लो आनी तेजेर खूब इश्यूज सुद्दां जाल्लेले. आयज हो आमच्या आमदारान एक म्हणजे अशें की प्रत्येक काम हें करता थंय खंय तरी एक प्रोसिजर आसता आनी खंय तरी ताका टायम लागता आनी एक खंय तरी वेदर आसता तो कन्सिडर करून तेणी आयज हो काम केल्लेलें आसा. आनी आयज एक म्हापशेकारांक तशेंच हांगासरले जे नियरबाय रेजिडंट्स आसा तांकां एक बरी गजाल आसा की हांगासर हॉट मिक्सिंग जातलें आनी हो रस्तो तांकां बरो मेळटलो. आज थँक्यू म्हणटा आमच्या आमदाराक तशेंच PWD मिनिस्टर तेंच्यांनी ताका सपोर्ट करून आयज हें काम बरे तरेन म्हापशान घडोवन हाडलां त्या बद्दल. आनी म्हापशाच्या लोकांक सुद्दां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता ह्या बद्दल.